पेडण्यान सार्वजनीक स्मशानभूमी आसची म्हूण कितलींशींच वर्सां जालीं पेडण्याचे लोक मागणी करताले. ती मागणी 2019 वर्सान पुराय जाली. पेडणेकाराय पर्यटन खात्याचो मंत्री तशेंच थळावो आमदार मनोहर आजगांवकारान ती पुराय केल्ल्यान ताचे आभार मानतात. पेडण्याच्या ह्या स्मशानभूमीचो उक्तावण सुवाळो हालींच जालो. गोंयचो पर्यटन मंत्री मनोहर आजगांवकारान ताचें उक्तावण केलें. ह्या स्मशानभूमीचो पेडणे तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक फायदो जातलो. तालुक्यांतल्या लोकांनी ताचो उपेग करून घेवचो अशें बाबू आजगांवकर उक्तावण सुवाळ्याक उलयलो. म्युन्सिपालिटीक हँड ओवर करता आनी म्युन्सिपालिटी तेजी देखरेख करची. आतां सांगले प्रमाणे पण गरीबांतल्या लोकांक सवलती दिवची. तशेंच एका एक स्टोर रूम जाय म्हणटालो तो आमी वयर खंय तरी बांदपाचो म्हाजो प्रयत्न तो करून दिवया. तेजे भितर स्टॉकूच दिवया कितें लांकडां बिकडां. पण एकच मागता की ही मशानभूमी म्हणटी सार्वजनीक मशानभूमी. अख्ख्या पेडण्या तालुक्याचो लोकांचो ताका रायट आसतलो. खंयचोच मनीस खंयच्या जातीचो हो मनीस मशानभूमी ना म्हणून पेडण्या तरी उरचो न्ही. हें म्हाजें सारकें स्पश्ट मत. ताका क्लियर ताका हांगासर सगळे तरेचो रायट आनी हें मेळटा. कारण मनीस संवसारा भितर जो जल्माक येता तो खूब त्रास काडून मुखार सरता. गोंयची खूब सेवा करता. फूल आपलें अख्खें लायफ तो गोंयच्या खातीर दिता. आपल्या भुरग्यांक ताका व्हडली करून आनी लास्ट तो जेन्ना मरता जाल्यार तो सुसेगाद वयचो, आरामशीर वयचो. आपलोय खंय तरी गोंया भितर हक्क हा अशें ताका दिसचें. आनी त्या रितीन तेजे अंत्यसंस्कार जातलो. त्या दृश्टीन आमी पळयलेलें आहा. म्हणून मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की ही मशानभूमी आहा ती पेडणेकारांची, पेडण्या तालुक्याची. आमकां कोणेच बोट दाखोवंक शकना की आमची एक समज मनीस कोणी हें जालो आमचे भितरल्यान गेलो ताका कसलोच त्रास ना. ताजो हक्क आहा आनी ताका हांगासर ताका तेजी जागा आहा. हें मेसेज वयची. स्मशानभूमीच्या उक्तावण सुवाळ्याक माचयेर नगरसेवक हजर आशिल्ले. तांची उलोवपां जालीं. मागता सगळ्यां कडेन की जशें आमी 17 सालान बाबूच्या फाटल्यान रावल्ले तशेंच कायम रावंक जाय. पेडण्या ह्या खूब फाटीं पडलेला आसा. आयज इलेक्शन जाय, फाल्यां इलेक्शन जाय, मी नका. पण बाबू एकच सांगता, ही जी आज परिस्थिती निर्माण झालेली आसा ती एक विचित्र परिस्थिती आसा. तेचेर मात करून आमी सगळे सक्षम आसा. पेडणेकार सगळे एकठांय जातले आनी तेचेर मात करतले. कारण 2 फावटी आमी चूक केलेली आसा. एकदा 72 सालान जयसिंगराव राणेंक निवडून दिवन आनी 2002 सालान जितेंद्र देशप्रभूक निवडून दिवन. शर्त अशी असता की तुम्ही बिनस्वार्थपणे काम करीत जाल्यारच ती फळां मेळटा. अशेंच आमी 2017 बिनस्वार्थपणे काम केलेले आनी तेची फळ दिवपाक आज बाबू आजगांवकर प्रत्यक्षात आमकां फळां हेंच्या रुपान मेळत आसा. खूब डेव्हलपमेंट कामां जाली, भरपूरशी अशी एकूय कामां ना जी पेंडींग दवरलेली आनी आज ही खूब वर्सांची मागणी तेंच्या हस्ते पूर्ण जाल्लेली आसा. म्हाका दिसता जशें खरें सोने जे तापोवन तापोवन आमकां प्युरिटी मेळटा तशें बाबू आजगांवकरान हे सिद्ध केल्लेलें आसा की आमी जी निवड केल्लेली आसा ती खऱ्या सोन्याची निवड केल्लेली आसा. आनी हांव तेंच्या खातीर खूब खूब धन्यवाद तेंचे करता म्युन्सिपालिटी कडसून आनी पेडण्याच्या सर्व नागरिकां कडल्यान.